साध्या काळाचो 14वा इतार जुलय 9, 2023 जराल प्रस्ताव. आज पवित्र सभा साध्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां कश्टा विशयान नियाळूंक उलो दिता. मनशा जिणेंत कश्ट आनी नश्ट एक वांटो जावन आसा. देवान आमकां दिल्लें मिसांव आनी बेस समाज येवंक जाय तर देवा कुशीक खालतीमान घालचें अवश्य जावन आसा. जेजून आपली परगट जिणी आरंभ केल्ल्या वेळार सबार कश्टांक तो वळख जाता. सबार पावटी कश्ट ताका वजें जाल्यारय गेत्समनी मोळ्यांत देवाक तो उलो मान म्हणटा, बापा म्हजी कुशी न्हय बगर तुजी कुशी जावं. जिवितांत येवच्या कश्टांक आमी कुशेन खान मारचे वरवीं देवाचें येवजण आमच्या जिवितांत संपूर्णायेक पावता आनी देवाच्या मोगाक आमी पात्र जाता. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट आमकां दोसतना आमी देवाक शीण करिनासतना देवाच्या कुशेक खालतीमान घालया आनी जिवीत देवाचेर भरवसून जियोंक ह्या संभ्रमांत विशेश रितीन करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन जकारियाचें पुस्तक अध्याय 9, 9 आनी 10. पयलें वाचप इस्रायल परचेक बुजावण दिवचें जावन आसा. इस्रायल लोक जेरुसलेम शहर सगळें नास जाल्लें पळोवन निराश जातात. तांकां कसलोच भरवसो ना म्हणले बरी ती विलाप करतात. तांच्या असले असहायक परिस्थितींत तांकां बुजवण दिवन लोकांचो भावार थीर करतात आनी कश्टांत सोंसणेकाय सांबाळूंक लोकांक उलो दितात. तर जकारी प्रवादीचीं उतरां बुजवणेचीं उतरां आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचप रोमाकारांक पत्र अध्याय 9, 9, 11 आनी 13. सांत पावल क्रिस्तांव धर्माक मतांतर जाल्ल्या भावार्थ्यांक क्रिस्ती मौल्यांत भरलें जिवीत जिवंक उलो दिता. संवसारी आशा कुशालकायेक पाट करूंक आनी देवाक विस्वासी रावंक आनी आत्मीक संगती अत्रेकूंक उलो दिता. संवसार आनी देंवसाराक भुरल्या जिवीत कितें जाता आनी देवाक सांगाता आसल्यार जिवीत कशें जाता म्हणलें ह्या वाचपांत आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्ता माथेव सुवांजल अध्याय 11 वाक्य 25 आनी 30. आयची सुवार्ता आमकां कश्टांत सोंसणेकाय सांबाळूंक उलो दिता. जेजू थंय मात्र आमकां विशेश विशय मेळूंक साध्य आसा. देखून आमच्या कश्टा वेळार आमी खंयसर वचूंक जाय म्हूण परगटची सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पवित्र सभे पासत सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे पवित्र सभेंतल्या सर मुण्याऱ्यांनी कश्टांत सोंसणेकाय सांबाळूंक आनी तुजेर बर बसून जियोंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. देशा पासत मोगाळा बापा, राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचे कश्ट समजून तांच्या बरेपणा पासत विविध अभिवृद्धीची योजना मांडून हाडूंक तांकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता. दयाळा बापा, पिडेस्तां पासत दयाळा बापा, विविध पिडेशिडे वळवळच्या आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दीस घाल. तांचे कश्ट हळू कर. तांचे दूख तांणी संतोशान सोसूंक तांकां तुजे सत्तेन भर म्हूण मागता. फिरगस कुटुंबा पासत पावसा पासत विस्वासी बापा, फावो तो पावस नासतना कश्टूंच्या आमच्या रैतांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. फावो तो पावस लाभय आनी आमच्या लोकांची शेतां फळां बरीत कर म्हूण मागता. फिरगस कुटुंबा पासत कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या कश्टांत थिरासन सांबाळूंक आनी जेजूच्या अखंड पातयेन वाडूंक अशें क्रिस्ताचे खरें पाटलावदार म्हूण आमच्या करण्यांनी संवसाराक दाखोवंक दिवंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता.